लुईझिनाक लागून गोंयांत सरकार जालें ना। लुईझिनाक देंवयात म्हूण काँग्रेसीच्या एका गटाच्या आमदारांनी काँग्रेस हायकमांडाचेर दबाव हाडिल्लो। निमणे लुईझिनान स्वता राजिनामो दिलो आनी हायकमांडान तो मानूनय घेतलो। आतां खासदार शांताराम नायकाक काँग्रेसीन गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष केला। मात लुईझिनाक देंवयात म्हूण एक्टिव्ह जाल्ल्या काँग्रेसीच्या आमदारांच्या गटांतल्या चडशा आमदारांनी काँग्रेस भवनांत शांतारामाच्या येवकार सुवाळ्याक दांडी मारली। पावले फकत बाबू कवळेकार, रवी नाईक, लुईझिन फालेर, जेनिफर मोन्सेरात आनी टोनी फर्नांडीस। And I always thought that if Congress party is becoming a strong party now and future, we have to empower the blocks, we have to empower the districts, we have to empower every central organization. And I remember, even before finalizing the candidates, I asked every block to come here. And I remember out of 40, 37 blocks said you must go together along independently, because we wanted the feedback of the blocks. If the new faces were brought last time to the extent of 60%, they didn't come from the top, they came from the blocks. It is they who recommended the names, it is they who sent it to the districts. The districts, it went to the PCC to the Pradesh Election Committee, to the Screening Committee and to the Central Election Committee. नवीन अध्यक्षाक हांव पयलीं दिता आसतनाच एक सांगूं सोदता की जशें मावळटे अध्यक्षाच्या हातूंतल्यान जे 6-7 वयल्यान जे आमी 17 आमदार जाले त्यांची कारकिर्दी एक बरी जाल्ली आसा। त्याच प्रमाणे नवीन अध्यक्ष जे आसात तांकां भरपूर अनुभव आसा। पयलीं ते अध्यक्ष जाल्ले जावन गेले, एक फावटी लोकसभा आनी दोन फावटी राज्यसभा असे MP जाले आनी अनेक वर्सांचो तांकां काँग्रेसी भितर तेमी प्रवास केल्लो आसा, तांकां अनुभव आसा आनी एक लॉयल काँग्रेसमॅन, निश्ठावंत काँग्रेस कार्यकर्तो अशें म्हण तेंचे वावर आसा, कार्य आसा। तेंचे कारकिर्दी भितरच बी अशें जशें आदले अध्यक्षाच्या कारकिर्दी भितर बरें कार्य जाल्लें आसा, तशेंच तेंचे कारकिर्दी भितरय बरें काम जातलें, उज्वल भविष्य म्हणटा अशें आमच्या काँग्रेस पार्टीक लाभतलें। आनी तेणें पयलू म्हाज्या वांगडा हांवें ताणें काम केल्लें आसलें की हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर तेन्ना तो पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी ते वेळार ताणें काम केल्लें। तशेंच तेजे कडल्यान आमी अपेक्षा करता की ह्या वेळारय करचें आनी फुडें जे आसा पार्टी ती व्हरपाचें काम तो करतलो, म्हाका गॅरंटी आसा। आनी ही पार्टी सगळी एक जावपाक तो वावरतलो। आनी बाब लुईझी फालेरान बरें केलें, आमकां 17 पावयलें आनी तर तो घरान घर गेल्लो, उदक पिल्लो, पेज जेवल्लो, उदक पिल्लो, च्या पिल्लो, जेवण जेवल्लो, पेज जेवल्लो, ते उरली। कित्याक ते आमी पावले ना जाल्यार आमकां सगळे मेजॉरिटी आमकां 30 येतले, 40 येतले, म्हणजे ते करपाक आमी पावले ना। पूण मागीर फुडें पळय बाब शांताराम ते कंटिन्यू करताले करूनी तेन्ना परते बाब लुईझाची काम मारलेले येयले आमचे आनी बाब शांतारामा कडेन मी अपेक्षा करता फुडें नवे सरकार घडोवपाचें काम ताणें करता। I would like to strengthen Congress party at grassroots level, and when I say grassroots level, I really mean grassroots level. I will monitor each and every word of Panchayat. I would like to mention, we will not topple any government, but government will collapse on its own. Then we will not be shirking from our responsibility of giving alternate government. But as far as we are concerned, we are not going to topple. We need not do it. It will collapse on its own weight or deeds and misdeeds. I have to see what I can do with respect to constituencies which we lost, and that will be my. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष कुटवळकार।